आयज आमच्या राजमाची ही कार्यावळ मातशी जरा वेगळी आसतली, कित्याक आज आमच्या बरोबर आसा एक मनीस असो जो स्वताक रिव्होल्युशनरी गोवन म्हणटा आनी ताणें रिव्होल्युशनरी गोवन नांवाचो एक फोरमूय ताणें तयार केला. ताचें नांव आसा मनोज परब आनी मनोज परब हो ह्या फोरमाचो सुप्रिमो. सगळे लोक म्हणटात की तो ह्या फोरमाचो सुप्रिमो आनी हो फोरम तयार करपी तोच मनोज परबूच. आज आमी एका वेगळ्या प्रकारची राजमाची करता, कित्याक तेची संस्था जी आसा ती लागीं लागीं सोसायटी टायप किंवा एनजीओ अशी एक संस्था आसा, अजून पॉलिटिकल रूप त्या संस्थेक येवंक ना. आनी तरी आसतना आमी ताका राजमाचीन हाडला, कित्याक तो आमच्या गोंयच्या पुराय जे राजनेते आसा तांकां तो वेळा तेंचेर तो बडी मारता. तो आमच्या गोंयच्या जे राजनेते आसा तांच्यांनी समजा कितें चूक केली, ते खंयसरूय चुकले जाल्यार तो तांचो पांय ओडटा, तेंचेर बडी मारता. हें काम तो बऱ्या तरेन करता. म्हणून आज राजमाची ह्या कार्यावळींत हांवें ताका हाडला, कित्याक तो ही इज व्हेरी क्लोजली कनेक्टेड विथ पॉलिटिशियन्स. मनोज, तुका परबी दिता हांव आनी तुजो हो जो फोरम आसा तो फोरम खूब फुडें पावो अशी मनोमन इच्छा करता. थँक्यू सर. आतां एकच सांग पयलें की तुका हो फोरम रिव्होल्युशनरी फोरम म्हणल्यार क्रांतिकारी फोरम करचो अशें कित्याक दिसलें? सर, इतली वर्सां गोंयकारांचेर जो अन्याय जायत आसा, पोस्ट लिबरेशन जो अन्याय जायत आसा तो पळोवन पळोवन खंय तरी दिसतालें मनाक की खंय तरी एक कितें तरी एक वॉयसलेस गोवन जे आसा, जांकां आवाज ना, तांकां खंय तरी एक आवाज दिवपाची गरज आसा. अशें जेन्ना आमकां दिसलें तेन्ना आमी 6-7 जाण जे भुरगे जेन्ना एकठांय येयले तेन्ना मेळोन आमी एक धाकटेशें म्हटलें एक ग्रुप स्टार्ट करया आनी आमी ते संस्थेची एक सुरवात केली की बाबा खंय तरी एक सुरवात जावं न्ही म्हणून, पळोवया कितें जाता ते फुडें म्हणून. अशें चिंतून आमी ती एक रेव्होल्युशनरी गोवन्साची सुरवात केली. सर, म्हळ्यार एक्झॅक्टली हो एक अन्याय जाता हें एकच कारण? अन्याय जाता म्हटल्यार कशें जालें सर की आमच्याच गोंयान आमच्याच जाग्याचेर आयज आमचेच रायट्स खंय तरी भायल्यान जे लोक मायग्रंट इन्फ्लक्स जावपाक लागले ते खंय तरी आमचे रायट्स व्हरपाक लागले, आमच्या जॉबा पासून, आमच्या जाग्या पासून. आयज आमी भुरगे जेन्ना शिकता, जेन्ना कामाक लागता, फाल्यां आमकां हांगा गोंयान आयज जॉब नासता. जॉब आसले जाल्यार आमकां सॅलरी नासता. फाल्यां ताका लागून अशें प्रॉब्लेम जालो की जे आमकां जर आमी आतां सेटल जावपाक जाय आमकां लायफान, फाल्यां जर भुरग्यांक लग्न जावपाक जाय, तांकां जर आपलें घर जाय जाल्यार ते खंय तरी घर, तो जागो खंय तरी आउट ऑफ रीच पावपाक लागलो. आनी तो आउट ऑफ रीच पावपाचें कारण इतलें जाल्लें की भायल्यान जे लोक गोंयान येयला, ते इन्व्हेस्टर येयला, ते पयशे घेवन येताले, ते हांगा जागे घेताले. ताका लागून हांगा गोंयचे जागे, गोंयचे जमनी, गोंयचे फ्लॅट्स आनी गोंयचे जॉब हे सगळे आमच्या पासून पयस वचत रावले. ताका खंय तरी एक लगाम लावपाक जाय, खंय तरी ते स्टॉप जावपाक जाय अशें आमकां दिसलें आनी ताका लागून आमी ही चळवळ सुरू केली. आतां म्हणल्यार समजा तुवें म्हटलें की इन्व्हेस्टर्स जे भायले येता, जागा घेता, ही आतां वर्सां जावन गेली, एक कालची आनी आयची गोश्ट. बरोबर. आतां तुमची ही संस्था अशा वेळार जागी जाल्या, तुमी भुरगे तरणाटे, तुमी खूब पयलीं जागे जावंक जाय आसले, तुमी अशा वेळार जागे जाल्या जेन्ना गोंय लागीं लागीं सगळें गोंय विकून काबार जालें. सर, हांव सदांच म्हाज्या म्हणटा की आमच्या आज्या पणज्यान ही जागो राखलेलो, आमचे जे आवय बापूय जाले तेंच्या जनरेशनान हें गोंय विकून उडयलें. आमकां लागून ऑलमोस्ट सामकें कमी गोंय दवरला. पूण जर आमी तेंच्यांनी मिस्टेक केल्या, तीच मिस्टेक जर आमी फुडेंय कंटिन्यू केले जाल्यार आमचें जे अस्तित्व पासून, जागो आयज सोडूनच दी, पूण फाल्यां आमची आयडेंटिटी, आमचो कल्चर, आमचें अस्तित्व जे गोंयान आहा तेच ह्या मातयेंतल्यान खंय तरी नश्ट जातलो हो आमकां भंय निर्माण जाल्लो आमच्या मनान. ताका लागून आमी खंय तरी फुडें चल्ला की हे कंटिन्यू जावचें न्हू, जे आमच्या आवय बापायन केलें ते कंटिन्यू जावचें न्हू. आनी हे जे रेव्होल्युशन आहा हे फक्त आमच्या पिडये पर्यंतच न्हू, हे जितली पिढी जो पर्यंत ह्या जगाच्या नकाशार गोवा आसा तो पर्यंत हे रेव्होल्युशन आनी ही क्रांती चालूच उरची आनी आपली आयडेंटिटी राखपाक गोंयकारांनी सदांच तत्पर रावचें. तुजें अशें म्हणणें आसा की खूब फावटी तूं जेन्ना भाशणां दिता तेन्ना तूं अशें सांगता की आमी आमची आयडेंटिटी सांबाळूंक जाय, गोंयकारान तूं गोंयकार ही आयडेंटिटी सांबाळूंक जाय आनी भायल्या मनशांक तूं म्हणटा भितर घेवप ना. हें शक्य आसा? सर, तशें आमी संविधानीक रित्या जर पळोवपाक गेलो जाल्यार हें शक्य आसा? ते सर संविधान रित्या तशें आमी केन्नाच डिमांड करिना की भायल्या लोकांक गोंयान घेवचें ना अशें आमी केन्नाच म्हणना, बिकॉज वी आर पार्ट ऑफ इंडिया. पूण आमचें कितें आसा की आयज मॅक्झिमम येयला, आयज तुमी पयला आसतले जुवारी नगर जाले, मोती डोंगर जाले, चिंबेल जाले, म्हापसा जाले, जितले जे आमचे कम्युनिदाद जागे जे आमच्या जाणट्या पणट्यांनी आमकां दवरलेले ते खंय तरी आयज पॉलिटिशियन, कम्युनिदाद जे मेंबर्स आसा त्यांच्या रॅकेटामुळे आयज ते खंय तरी भायल्या लोकांनी कॅप्चर केल्ले आसा, म्हणजे चोरलेले आसा अक्षरशः.
आणि आयज आमचो सरकार ह्या लेवलार पावला की तांकां आयज थंय ते जागे तेंची ती इल्लिगल घरां मोडून तांकां अपार्टमेंट बांदपाची गजाली करता. आयज हांगा गोंयकारांकूच रावपाक घर ना. जेन्ना तुमी हे भायल्यान लोक इल्लिगली रावले तांकां तुमी आयज अवॉर्ड दिवपाची खबरी करता. आमी म्हणना आयज लेबर लोक गोंयांत जाय. आयज गोंयांत लेबर मेळपाक खूब मुश्कील जाता. आमी म्हणना की आयज आमकां भायल्यान लेबर येता ते नाका, पूण येता जाल्यार तेंची आयडेंटिटी करपाक जाय, तेंचें रजिस्ट्रेशन करपाक जाय, तांकां बरे भशेन एकोमोडेशन दिवपाक जाय, तेंचे रेट्स फिक्स जावपाक जाय. हे सगळे पॉलिसी लेबर पॉलिसी एक फिक्स जावपाक जाय. हे जेन्ना जातले तेन्नाच खंय तरी हेचेर एक लगाम उरतलो. ना जाल्यार कितें जाता सर, आयज गांवां लोक रावतात. आयज सेफ्टीचेर प्रॉब्लम आसा. आयज फालीं 2 दीस फाटीं एक जेन्ना नेस्लेचे थंयसर कामगार आसले एका पंजाबी भुरग्यान तेंचेच एक मायग्रंटूच भुरगे आसले तेचेर रेप केलो. सो हे गजाली जायत आसात, रेप जायत आसा. हेचेर कंट्रोल काय उरना, कारण हे सगळ्या जाग्यांनी पसरलेले आसा हे लेबर हे. सो तेचेर खंय तरी कंट्रोल येवपाक जाय. आनी सर कोणूय भायल्यान येता, जर तो गोंयची आयडेंटिटी आमची राखता, जर तो बरे भशेन बिझनस करता जाल्यार आमकां प्रॉब्लम कांयच ना. पूण आमी डिमांड करता कितें की थोडे जे बिझनसीस आसात, फॉर एक्झाम्पल गव्हर्नमेंट कॉन्ट्रॅक्ट्स आसा आनी कितें आसा, हे फक्त आमचे गोंयकाराकूच मेळपाक जाय आमचो डिमांड आसा. आता तुवें म्हटलें की कांय कॉलनीज तयार जाल्या, कांय गांवशे तयार जाले. बरोबर. अशें मोती डोंगर थंय एक जालो म्हटलें तुवें. मागीर हय. म्हापसा सारख्या आसागांव गांवाक लागीं एक अख्खो फूल दोंगर आहा. त्या फूल दोंगराचेर सगळे मायग्रंट्स, तांकां लायटीची कनेक्शन आहा, तांकां उदकाची कनेक्शन आहा, तांच्या घरांक नंबर आहा, तांकां रेशन कार्ड आसा. बरोबर. एक पुराय एक गांवचो तयार जाल्लो आसा. पण हो जावपाक कारणीभूत कोण? सर हे जावपाक कारणीभूत आसा पळय ते आमी गोंयकारूच आसा. जेन्ना आमच्या गांवा सायडीक खंय तरी एक बाबा इल्लिगल कितें चलता, इल्लिगल एक येदी व्हडली झोपडपट्टी तयार जाता, एक गांव तयार जाता, तेन्ना आमी गांवकार खंय तरी जागे जावंक नासले, आमी गोंयकार जागे जावंक नासले. म्हणून ही परिस्थिती येयली. आमी कितें करता सर, आयज वोट घालता, फक्त वोट घालता, भायर येता आनी 5 वर्सां काडटा आनी एक राजा कसो इलेक्ट केल्लो आसा, राजा कसो दवरता आनी म्हाज्या गांवच्या म्हाज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीची तुका जाय तशी तूं नाशाडी कर म्हणून आमी ताका परमिशन दिता. आनी आमी सिटीजन, आमी एक रिस्पॉन्सिबल गोंयकार, एक रिस्पॉन्सिबल नागरीक म्हणून वागच ना. म्हणून आयज ही परिस्थिती येयल्ली आसा. आमी फुल्ली पॉलिटिशियनांक ब्लेम हितून करूच शकना, कारण आमी खंय तरी ऑपोज केल्लो, आमी ताका निवडून हाडला. आयज सपोज 20,000 लोक एका मनशाक निवडून हाडटा जाल्यार 20,000 लोक ह्या मनशाक आमी कित्याक ऑपोज करूं शकना, सांगूं शकना की हे कितें चल्लां तें रॉंग आसा. ते आमी वचात ना त्या कडेन. आमी फक्त त्या कडेन आमच्या कामाक वयता. आमचे सेल्फ कितें आहा पळय काम, सेल्फिश काम आसा त्या कामाक वयता. पूण जे गांवचें काम आहा तेका वचना. तेका लागून ही परिस्थिती जाल्ली. आनी तेका लागून सर हे रेव्होल्युशन आसा. एक क्रांती प्रत्येकाच्या मनान एक जागोवपाची ही क्रांती आसा. हे फक्त हे व्हायलन्साची क्रांती न्ही, काळजान पेटोवपाची क्रांती चालू जाल्ली आसा. आता पयल्यान पयली गोंयांत एक क्रांती जाल्ली. खंयची फाटल्यानी 450 वर्सां गोंयाचेर राज्य. बरोबर. राम मनोहर लोहिया येवन ताणें गोंयांक जागे केले. आनी खंय तरी पयली लोहिया मैदान जे मडगांव आसा थंयसर पयली सभा जाली आनी थंय पयली क्रांतीची कीट पडली आनी गोंयांत एक क्रांती जाली. सगळे फ्रीडम फायटर्स जागे जाले आनी तेंच्यांनी पाकल्यांक धांवडून घातले गोंया भायर. तुजें अशें म्हणणें आसा की आज हे जे भायले लोक भायरसून जे येता, मायग्रंट्स जांकां म्हणटा आमी, आतां एकीकडे तुवें असो एकीकडे उल्लेख केला, हे जर येत गोंयांत जाल्यार आमची संस्कृताय नश्ट जातली. हें कशें कितें म्हणटा तूं? सर आतां तुमी पळयता आसतले हांव पयलीं म्हटल्यार लोकांक सांगपाक सोदता की आमचें क्लासिफिकेशन सिंपल आसा. आमी गोंयकार आनी मायग्रंट हे दोनूच क्लासिफिकेशन आसा आमच्या कडेन. आमी हेतून जात पात ना, गोंयकाराच्या भितर आमी जात पात रिलीजन पळयना, तशेंच मायग्रंटाच्या हितून पळयना. पूण आयज अशें जाल्लें आसा की प्रत्येक हितून आतां सपोज आमी आमची जेन्ना नवरात्रां जाताली, आमची नवरात्रां आमच्या देवळांनी जाताली. आयज तुमी पळयता रस्त्यांचेर पॉलिटिकल बॅनर लावन आयज रस्त्याचेर दुर्गा पुजा करता सगळे मायग्रंट्स. आयज आमची सार्वजनीक गणपती आमचो म्हापसाचो जर तुमी धरा म्हापसात जाल्यार म्हापसा आमचो आसा गणपती, पूण तरी हे मायग्रंट आपलो गणपती पुजता. षड पुजा आतां तुमी पयली आसतली, षड पुजेक बिचांचेर कशी मस्ती केल्ली, कशी बुरशेपणां केल्ली, कशी म्युझीक लावन तेंच्या नाशाडी केल्ली. जेन्ना हो कल्चर आमचो न्हूच, हो कल्चर खंय तरी ते आपलो कल्चर हाडून आमचेर लादता. आनी अशें जाता की आमचे भुरगे आमचो कल्चर आयज अशें जाल्लें आहा की आमची भुरगीं तेंच्या वांगडा शिकतात स्कुलान. सो आयज ती भुरगीं आयज एक बारीक एक्झाम्पल दिता. आयज म्हाज्या एका फ्रेंडान म्हाका सांगलें की तो आपल्या भुरग्यां वांगडा असो वयतालो स्कुटरीन, तेन्ना वयर ताका ढग दिसले पावसाचे. त्या भुरग्याक विचारलें कितें काय म्हणून, तो भुरगो म्हणूंक लागलो वो बादल है म्हणूंक लागलो. तेणी कितें काय विचारलें, नाही अभी बारिश आने वाला है. हे त्या भुरग्याचे, गोंयकार भुरग्याचे आन्सर, जो भुरगो अप्पर केजीन शिकतालो.
सो हो कल्चरल इम्पॅक्ट जो पडटा आमचेर ते भुरग्यांचे आयज ते भुरग्यां हांव खंयच्या भुरग्यांचे अगेन्स्ट ना पूण आमचे जर ते अस्तित्व खंय तरी प्रत्येक राज्याचे अस्तित्व जशें महाराष्ट्र आपले राखता बिहार आपले राखता युपी आपले राखता प्रत्येक जण आपले कल्चर राखता तशें गोंयचें कल्चर आसा ते आमी राखपाक जाय आमी कोण इंडियन खंयच्याच कल्चराचे अगेन्स्ट ना पूण प्रत्येक राज्याची आयडेंटिटी उरपाक जाय आनी कोणी आनी हे सगळे पॉलिटिकल सगळे षडयंत्र आसा आयज तुमी पळयता सीएम आमचो कन्नडा संघ बिचोले एका तेकाक वचोन ते बसतात व्हडलो तेंच्यान 3-4 हजार मतांचो तेंचो एक सांठो केल्लो आसा प्रत्येक जेन्ना भायल्या लोकांची षडपुजा जाता तेन्ना कुर्ती ढवळीकर दिसता तुमकां आमचो रवी नायक दिसता जेन्ना बंजारा समाजाचे प्रोग्राम जाता थंय तेन्ना माविन दिसता एलिना दिसता सो प्रत्येक जाण वोटाक लागून तेंचो कल्चर आयज प्रमोट करीत आसा आयज सर बारीक एग्जाम्पल दिता की सपोज आमी जर खंय तरी कितें प्रोग्राम करतले जाल्यार आमकां जर फंड हाडपाक जाय जाल्यार आमकां भरपूर त्रास जातलो जाता बीन पूण जर हे बंजारा समाज आनी कसले कसले समाज जे गोंयान आयज तेंच्यांनी केल्ले आसा पॉलिटिकलाक लागून त्या समाजाक आयज आर्ट एंड कल्चर कितलोसो फंड दिता जो फंड आयज आमची कला फुडें व्हरपाक जाय आसलो तो कित्याक तो नॅशनल सेंट्रलाचो फंड आयज गोवा गव्हर्मेंटाचो फंड आसा तो गोवा गव्हर्मेंटाचो फंड फक्त गोंयचो कल्चर प्रमोट करपाक जाय आसलो तो जायना आयज आमचे कलाकार कितलेशेच पडोन गेले आयज कलाकार आमची कला कितलीशी वेस्ट जाता तेंकां प्रमोट करपाक खंय तरी जावपाक जाय पूण आयज हांगा बंजारा समाजाचे डान्स प्रमोट करपाक जाता आनी कितें षडपुजा प्रमोट करपाक जाता ते जावपाक जायना आता तुवें म्हटलें कितें सांग पळया की हे सगळे पॉलिटिशियन्स जे आसा ते आपली वोट बँक तयार करपा खातीर तांकां एकठांय करता ह्या मायग्रंट्सांक तुमी अशें कित्याक एक स्टँड घेयना की जो मनीस भायलो गोंयान येता गोंयान रावता गोंयान काम करता गोंयान वेवसाय करता तेणेन गोंयान कितेंय करूं येता पण तेका गोंयान मतदान करपाचो अधिकार दिवंक जायना स्ट्रिक्टली ताका सांगूंक जाय तूं तुज्या गांवांत वच आनी थंय मतदान कर आनी हांगासर परत यो हो मुद्दो तुमी कित्याक घेनात सर हो मुद्दो म्हटल्यार कशें फाल्यां हितूनय परत कायदोच हें येता की तो मनीस हांगा गोंयान रावलो 5 वर्सां एका रेजिडन्साचेर रावलो जाल्यार ही इज एलिजिबल तेका ते दिवचेच पडटले पूण तेकाच लागून सर आमी एक कॅम्पेन स्टार्ट करपाचें आसा एक थोडेच एक फुडले चड करून जानेवारीच्यान बीन जेतून आमी जे इल्लिगल वोटिंग्स आसा गोंयान जे ड्युअल वोटिंग्स आसा ही ऑल गोवा कॅम्पेन आमी सुरू करपाचें आसा सो त्या कॅम्पेनिंगाक आमी लोकांक अपील करतले हितून आमचे सर एकूच एक रेव्होल्युशन म्हटल्यार फक्त रेव्होल्युशनरी गोवन्साचे जे मेंबर्स आसा तेंच्या पुरती मर्यादीत उरपाक जायना प्रत्येक गोंयकाराक दिसपाक जाय बाबा आपलो वाडो हांव गांव म्हणत ना प्रत्येक वाडो आपूण कसो वाटयतलो तेतून पयलीं म्हटल्यार तेणी काम जर तो करूं शकता जाल्यार त्याच्या वाड्यार कोण कोण इल्लिगल वोट बँक आसा इल्लिगल लोक रावता तेंचो डेटा पासून जर आमकां दिलो जाल्यार तेचेर खंय तरी आमी गव्हर्मेंटाचेर प्रेशर घालून ह्या डेटाचेर काम करपाक तो डेटा तेंची वोटिंग कार्ड डिलीट करपाक आमी प्रेशर घालपाक शकता आनी हें आमी निश्चित करतले कित्याक जो पर्यंत ह्या मायग्रंट जे येता तेंचे वोटिंग करपाचें बंद जावचें ना तो पर्यंत हे राजकारण चलत रावतले तेंकां बेनिफिट्स वचत रावतले जेन्ना त्या जर मनशांक वोटूच ना जाल्यार राजकारण तेंकां पोवचें पासून ना वोट दिवपाक जेन्ना एक मनीस तयार जाता किंवा मनशाक वोट मेळटा दिवपाक तेन्ना त्या मनशाक थंय एक स्थायी जागा जाय आसता एक एड्रेस जाय आसता बरोबर तो एड्रेस आतां आमी अशें पळया की तो भायरसून येवन मनीस सांगायलो म्हणटा तो इज नॉट अ गोवन बाय बर्थ तसो जन्म गोंयान पासून जरी जालो जाल्यार हांव तरी अशें मानता की जन्म पासून जालो जाल्यार तो गोंयकार जायना बरोबर तो जर खंयसून हैदराबादसून येयलो जाल्यार तो हैदराबादीच उरता एक्झॅक्टली तो जर बेळगांवसून येयलो तो बेळगांवकारच उरता तो गोंयकार जायना बरोबर पण अशी एक परिस्थिती तयार जाल्या की जसो जन्म गोंयान जालो तो जरी बेळगांवचो तेज्या आवय बापूय आसत किंवा आनी खंयचे बेंगलोरचे आसत खंयचे असले जाल्यार तो म्हणटा आपण गोंयकार कित्याक आपलो जन्म गोंयान जाला हेचेर तुमी कितें घेतलो सर तेकाच लागून आमी जे पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन बील तुमकां खबर आसतलें लास्ट असेंब्लीन आमी घातले पोगो बील ते पोगो बील आमी इतल्याक लागून घातले की आमी सरकाराक मागता की तुमी सदांच गोंयकार आनी भायलो कोण हेचेर जेन्ना डिबेट चलता जाल्यार हे गोंयकार कोण हो डिफायन करचो आनी तितून आमी सिंपल डेफिनेशन दिल्ले की जाचो जन्म 1961 लिबरेशनाच्या पयलीं 28 डिसेंबर 1961 हेच्या पयलीं जाला तेचे ना जाल्यार आयदर ऑफ द ग्रँड पेरंट्स ना जाल्यार पेरंट्स बॉर्न जाला आनी तेंची जी फॅमिली आसा तेंकाच तुमी गोंयकार म्हणून डिफायन करचे कायद्यान डिफायन करचे जेन्ना हे डिफायन जातले तेन्ना कोण तरी आयज येतला इमोशनली तो म्हणटा हांव गोंयकार हांव 2 वर्सां रावलो तोय आपूण गोंयकार म्हणटा तेजे जर फेसबूक पळयत जाल्यार लिव्ज इन गोवा आय एम अ गोवन आनी कितें कितें अशें घातलेलें आसता सो ते खंय तरी बंद जातले बाबा पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन कोण डिफायन जाल्लो आसतलो सरकाराच्या हेतून बाय लॉ हे डेफिनेशन जेन्ना रेजिनाल्ड बाबान एक आमी जेन्ना बील म्हणून घातलेले पूण रेजिनाल्ड बाबान थंय तें रेझोल्युशन म्हणून प्रेझेंट केलें आनी जेन्ना सीएमान तेका विचारले जेन्ना तेंची मातशी भासाभास जाली
एक्चुअली तो ड्रामा जालो हे आमी सांगपाक सोदता लोकांक की तो जो लास्ट दीस जालो लास्ट दीस असेंब्लीन गेले असेंब्लीक मान्सून असेंब्लीक तो फक्त ड्रामा जालो कित्याक ते आमी रेझोल्युशन म्हणून घालूंक नासले आमी ते बील म्हणून घातलेले आणि रेजिनाल्ड बाबान ते रेझोल्युशन म्हणून प्रेझेंट केले जेन्ना सीएमान ताका सांगले की गोंयकार फक्त 15 वर्सां रेजिडन्स आहा तो गोंयकार म्हणून डेफिनेशन आणि तेका रेजिनाल्डाक जेन्ना विचारले सीएमान की तुका ओके आसा तेन्ना रेजिनाल्डान ते ओके म्हटले आनी तो बसलो तेन्ना तेणी तेजेर ऑब्जेक्शन रेज करूंक ना जेन्ना कोण आपणाक गोंयकार म्हणटा आयज प्रत्येक गोंयकाराक खरें खबर आसा की गोंयकार कोण तो पूण ह्या राजकारण्यांक 40 न्हू आयज कितले राजकारणी जाले तांकां गोंयकार कोण तो खबर ना म्हणजे ते खबर आसून ते खबर ना म्हणून दाखयता कारण तांकां प्रत्येक जाण गोंयांत जो येता ताका गोंयकार करून तांकां वोट दिवपाक जाय आनी तांची वोट बँक क्रिएट करपाक जाय. तुवें केन्ना एक प्रश्न आमच्या राजकारण्यांक विचारला कित्याक तूं खूब प्रश्न विचारता. एक प्रश्न असो आहा तुवें म्हटलें की कारवार गेल्लो आमचो मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी ताणें थंयच्या लोकांक एक उतर दिलें की आपण गोंयांत स्टील फॅक्टरी घालतलो आनी कारवारच्या लोकांक काम दितलो आनी तुका ते मान्य ना तूं ऑब्जेक्शन घेता की भायल्या लोकांक काम कित्याक आमचे गोंयकार ना असो तुजो मुद्दो आसा. बरोबर म्हणजे भायल्या लोकांक काम गोंयांत दिवपूच ना. सर तशें पयलीं म्हटल्यार आयज गोंयांत कितली अनएम्प्लॉयमेंट रेशो आसा आयज जो आमचो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज आसा हे ऑफिस फक्त एम्प्लॉयमेंट कार्डां करपाक उरला त्याच्या वयर हेचो कांयच डेव्हलपमेंट जावंक ना. आयज जर सर तुमी खंयच्याय भायल्या देशांनी जर पळयशात जाल्यार सिंपल आसता आयज एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज आसा आयज डिजिटल वर्ल्ड आसा आयज मोदी केदे व्हडले एडवर्टायजी मारून डिजिटल इंडिया म्हणटा पूण आयज आमचे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज डिजिटल वर्ल्ड डिजिटल जावपाक जाय आसले आयज ते फॉर्म डिजिटल जावपाक जाय आसले. आयज गोंयांत खंयचीय कंपनी जर आसा येयली जाल्यार ती कंपल्सरी रजिस्टर आसता गोवा गव्हर्मेंटा कडेन जाल्यार ते कंपनी खंयची प्रायव्हेट कंपनी आयज सपोज सिप्लासली कंपनी ना जाल्यार टेवा व्हडली कंपनीज आसा कसले आसा त्या कंपनीन जर वेकन्सी येता ते खंय तरी ऑनलायन रजिस्टर जावपाक जाय आनी ते रजिस्टर जाला वेकन्सी हे खंय तरी भुरग्यांक आमकां ते पळोवपाक मेळपाक जाय. बाबा आमी आयज वेबसायट ओपन केली गोवा गव्हर्मेंटाची एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जाल्यार आमी मारले वेकन्सी फॉर इंजिनियर जाल्यार आयज गोंयांत कितले वेकन्सीज आसा जे त्या लोकांनी कंपल्सरी घालपाक जाय आसले ते घालिना ते रिटर्न भरपाक जाय आसले ते भरिना सगळे फेक रिटर्न्स भरता जे क्वार्टरली रिटर्न्स भरपाक जाय. आयज गव्हर्मेंटाचो युथ पॉलिसी एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी ना तुम्ही म्हणजे सर तुम्ही जर पळोवंक गेले आयज ना आमच्याकडे वॉटर पॉलिसी ना आमच्याकडे एज्युकेशन पॉलिसी ना आमच्याकडे मायनिंग पॉलिसी कसलीच पॉलिसी ना आणि त्या अंधाधून रितीन आयज हो सरकार चलयल्लो आसा आनी हो सरकार चलता आणि ते दाखयता आपूण गव्हर्नन्स करता आणि आमकां गव्हर्नन्स कळना. गव्हर्नन्स हे हांव जर म्हणपाक गेलो गव्हर्नन्स कितें जाल्यार हेका दोनूच हे आसा अंडरस्टँड द प्रॉब्लम फायंड द सोल्युशन गिव्ह द सोल्युशन जाले 3 उतरांन गव्हर्नन्स काबार. त्याच्यावर गव्हर्नन्स हे काही रॉकेट सायन्स न्हू लोकांचो प्रॉब्लम अंडरस्टँड कर त्याचे सोल्युशन फायंड कर आनी ताका सोल्युशन दी जालें गव्हर्नन्स. हे जे आमकां दाखयतात गव्हर्नन्स म्हणजे व्हडलें कितें तरी तशें कांयच ना. तुवें केन्ना ट्राय केले स्टॅटिस्टिक्स काडपाचे कितके मायग्रंट्स गोंयांत आसा? सर हेचेर आमी ऑलरेडी आमी एक भुरग्यांकडे मेळोन आमी रियल ऑन ग्राउंड आमी डेटा काडपाक स्टार्ट केल्लो आसा. कारण हेचेर कसो आसा जेन्ना आमच्याकडे जो सेन्सस आसा तो 2011 सेन्सस आसा तेतून दाखयता 50 ते 60 हजार स्लम जे आसा पळय ते स्लम पॉप्युलेशन 50 ते 60 हजार दाखयता. ते पासून फक्त मोर्मुगांव मडगांव आणि पोंडा इतल्याच हितून बाकीचे चिंबेल म्हापसा हे खंय बाकीचे आता गोंयांत आख्याक जाल्यार हे धरीच ना आणि तेंचे कितें इन्क्रीज सो हे इन्क्रिमेंट इतले फोल्ड जाल्ले आसा ते पॉप्युलेशन आयज जेन्ना ते लमाणींचे लिडर आयज जेन्ना आमचो मिनिस्टर तांकां कितें म्हणटा तो म्हणटा 2 लाख बंजारा समाजाचे लोक घेवन आमी रस्त्यार येतले म्हणजे आयज आमी जस्ट इमेजीन करूं शकता की तेंचे पॉप्युलेशन आयज खंय पावला ते. आणि हे एक्चुअली दिसता आमकां दोळ्या फुड्यान दिसता की आमी जेन्ना बाजारान वयता खंयसरूय भायर सरता तेन्ना आयज गोंयकार दिसत ना. सो इतले फ्रायटनिंग आणि प्रत्येक मायग्रंट समाज जो गोंयांत पावल्लो आसा त्या प्रत्येक समाजाचे लाखांनी लोक गोंयांत येवन रावतात. बरोबर आणि तेकाच लागून सर आमी सदांच हांव कल्चरल जिनोसायड म्हणटा म्हाका लोक थोडे म्हणटा जिनोसायड कित्याक म्हणटा हो जिनोसायडूच आसा आयज आमचो कल्चर सिस्टमॅटीक रितीन तो कल्चराक मारपाचो त्या कल्चराचो खून करपाचो प्रयत्न चालू आसा आणि हे फक्त पॉलिटिकल गेम आसा कारण गोवा सदांच कॉम्युनल हार्मोनीन रावल्ली एक स्टेट आसा. हांगा क्रिस्तांव मुस्लीम हिंदू सगळे तुम्ही जर पळयता प्रत्येक सण अशे भशेन सेलिब्रेट करतात की ते आख्या इंडियेन खूप कमी जाग्यांचेर जाता आसतले आणि ते खंय तरी डिस्टर्ब करपाचो कारण गोंयची वाड लावपाची जो प्लॅन जाला हो खंय तरी सेंटराक जाल्लो आसा ऑलरेडी. कित्याक ते एज अ गोवा एज अ स्टेट पळयना गोवा सिंधुदुर्ग आनी बेळगांव हो जो आख्खो पार्ट आसा हो फक्त हब पळयता. इट्स
तांकां तो कार्गो हब कसो पळयता, कित्याक आमकां पोर्ट आसा, परते रोडवेज आसा थंय, म्हणून ते स्टील इंडस्ट्रीज हाडून ते कोल हब करून सगळो कोळसो व्हरपाचो, ही सगळे जे षडयंत्र हे खंय तरी सेंटराक तयार जाता. आनी ताका लागून तांकां कितें करपाक जाय, हांगा कॉम्युनल हार्मनी डिस्टर्ब करपाक जाय, वोट बँक क्रिएट करपाक जाय, सो दॅट फाल्यां हांगा तेंचोच सरकार येवपाक जाय, जो सरकार तांकां केन्नाच अपोज करचो ना हें करपाक. कित्याक भायले लोक तांकां फक्त पयशे पडला, तांकां हांगचो एनवायरमेंट पडलेलो ना, तांकां हांगचो आयडेंटिटी पडलेली ना, कल्चर पडलेलो ना, आमचे गांव पडलेले ना, आमचे नुस्तें खाता ते पडलेले ना, कांयच पडलेलें ना. सो जेन्ना तांचे इन्फ्लक्स वाडत रावतले, पॉप्युलेशन वाडत रावतले, तेन्ना तितले तांकां इजी जातलें आमच्या गोंयचेर कंट्रोल दवरपाक. आता परत फाटल्या प्रश्ना कडेन वयता हांव तुज्या. तुवें म्हटलें कारवार जर स्टील फॅक्टरी जायत जाल्यार कारवारकारांक सगळ्यांक काम मेळटलें. हे कारवारकार काम करतले, समज मॅक्झिमम कारवारकारांक काम दिलें, कारवारकार काम करतले, ती फॅक्टरी चलतली, गोंयांक कांयच फायदो वचो ना. सर आतां जेन्ना सीएमान सांगलें ती फॅक्टरी इन अँड अराउंड तो साखळी बॉर्डर आनी थंय घालपाची चिंतता, पूण ती जेन्ना स्टील फॅक्टरी खंयची येता, त्या स्टील फॅक्टरीचे पयलीं म्हटल्यार कितले डिसएडवांटेजीस आसा हेल्थ वायज. कारण आयज आमी फक्त कॅपिटलिस्ट इकॉनॉमिस्ट वेन उलयता. आयज हे इकॉनॉमिस्ट कॅपिटलिस्ट वे करून आमी कोळसो हाडलो. आयज दिल्ली जी परिस्थिती जाल्या, श्वास घेवपाक आयज एक दीस म्हणजे 33 सिगरेट सोडलेल्या भशेन जे जाला, तेच जर कोळसो हांगा गोंयान आयज हाडटलेच हे हो सरकार जो आसा बीजेपी सरकार, कारण गोंयानूय बीजेपी सरकार वयरूय बीजेपी आनी तेंची जी हुकुमशाही, तेंची जी दादागिरी चलता, त्या रितीन आमकां दिसता की हो कोळसो हब ते कशेंय करून हाडटलेच आनी आमचेर लादतलेच. आयज आमकां तेंच्यांनी हवा ना केल्ली आसा. कोळसो येयलो, आमकां जी फ्री हवा आमी मेळटा, कामां तर हे दित ना आमकां, आमी जी फ्री हवा जो खातात ती आमकां ना करतले. फाल्यां आमी जे उदक पिता, आयज आमचे रिव्हर नॅशनलायझेशन केल्लें आसा, म्हादय आमची आयज कर्नाटकाक दिल्ली आसा, फाल्यां आमकां उदकाक फादीशेर करतले. तिसरे आमचे रोड्स, जी लँड तर तेंच्यांनी टीसीपीन आयज 8 लाख स्क्वेअर मिटर तुमी पयला कशी कन्वर्जनाक घातले, जागो तर आमकां दवरूकूच ना, म्हणजे आमकां ना उदक, ना आमकां हवा, ना आमकां जागो, म्हणजे अशें करून आमकां गोंयकारांक दवरलेले आसा ह्या सरकारान. आता तूं जेन्ना म्हणटा न्हू की इन्फ्लक्स, हे सगळे लोक जर येत जाल्यार हांगासर आमचें कल्चर नस्ट जातलें, हें जें तूं म्हणटा पळय. आनी दुसरी गोश्ट, आतांच तुवें आनी एक मुद्दो हाडलो खंयचो की कोळशाचो इश्यू आतां सुरू जाला गोंयांत, आनी कोळसो हाडल्यार सगळे कडेन पोल्युशन जातलें, आमकां श्वास सुद्दां घेवपाक ताजी हवा आसची ना अशें म्हणटा. स्टील इंडस्ट्री येत जाल्यारूय तिचे डिसएडवांटेजीस आसा. आता प्रत्येक फावटी आमी पळयलां की सरकार कसलोय एखादो बरो प्रोजेक्ट हाडटा व्हडलोसो म्हणत जाल्यार खंयसून ना खंय तरी कोण ना कोण तरी एनजीओ उठता उबो रावता आनी म्हणटा आतां मरिना येत जाल्यार तोय नाका. प्रत्येक जो प्रकल्प गोंयान हाडटा म्हणटा सरकार, त्या प्रत्येक प्रकल्पाक जर आमी ओपोज करपाक लागले जाल्यार उदरगत म्हणून जो शब्द आसा, डेव्हलपमेंट जो म्हणटा तो जातलो गोंयचो, आमच्या राज्याचो. सर तुमी क्वेश्चनान एक शब्द म्हटलो की बरो प्रोजेक्ट, जाल्यार हांव तुमकां एक काउंटर क्वेश्चन करू, सर राग धरू नाका, की खंयचो असो बरो प्रोजेक्ट आसलो जो गोंयकारांनी अपोज केला, तुमकां कसो दिसता सर, तुमच्या एक्सपिरियन्सान तुमकां दिसता? ना आतां तेंच तुका म्हणटा हांव, व्हडले जे प्रोजेक्ट जेन्ना आसता, जुवार एग्रो हो प्रोजेक्टाकूय पयलीं सुरवातीक अपोज जालो, तो भाऊ साहेबा सारको खडेगाठ मनीस थंय उबो रावन ताणें तो करून घेतलो. मागीर आतां बाकीचे प्रोजेक्ट जे आयले पळय सगळे, सिबा सिंजेंटाचो प्रोजेक्ट आसा, प्रत्येक प्रोजेक्टाक ते आपली स्लरी आसताली पळय ती कुमारजुव्या कॅनलान सोडटाले, नदीन सोडटाले. बरोबर, दॅट इज अ डिसएडवांटेज. बरोबर, ते वायट गजाल. आणि अशें पळोवपाक गेल्यार तुका म्हणटा हांव न्ही, प्रत्येक व्हडलो प्रोजेक्ट जो आसता पळय ते खंय ना खंय ताजो मायनस पॉयंट आसताच, म्हणून त्या प्रोजेक्टाक नाका म्हणप आनी गोंयची उदरगत जावपाक दिवप ना काय म्हणटा तुका? ना एक्चुअली सर, ते डेव्हलपमेंट जे हो शब्द आसा पळय, हो इतलो मिसअंडरस्टूड जाल्लो आसा की लोकांक दिसता की कितें तरी व्हडलो प्रोजेक्ट येयलो की डेव्हलपमेंट जातलें म्हणून गोंयकारांची. आयज येदी व्हडली वेर्ना इंडस्ट्री, एशियन टॉप 3 टॉप 4 लागणारी आयज इंडस्ट्रियल इस्टेट आसा आमची ती. ते इंडस्ट्रियल इस्टेटान आयज गोंयकार कितले कामाक आसा. ती इंडस्ट्री जेन्ना येदी व्हडली आयडीसी येयली जाल्यार ते थंय कसले कंपनी येतले, भुरग्यांक स्कील डेव्हलप आसा काय ना, आमचे लोकलांक थंय आमचे आयज ते कंपनीज आसा. आयज जितले प्रोजेक्ट येता, आयज आमचे उदक रिसोर्सीस आमचे सगळे यूज करता, आमचे लायट, आमचे पाणी, आमचे जागो, आमचे मनीस सगळे यूज करता, आमचे सरकाराचे फॅसिलिटीज यूज करता, आमचो पयसो यूज करता, सबसिडीज यूज करता. पूण तेचो खरोच बेनिफीट गोंयकारांक जाता काय ना, ते डेव्हलपमेंट हे जाता, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलप जाता, हेचो बेनिफीट खरोच गोंयकारांक जाता काय ना. आयज जर तुमी गांवांत वयशात जाल्यार लोकांक थंय हेल्थ केअर ना, लोकांक जॉब ना, लोकांक सादे एज्युकेशनल थंय शाळा नासता, स्कूल नासता, कॉलेज नासता. आयज डेव्हलपमेंट त्या लेवलाचेर काम जावपाक जाय आसलें. आयज
गोंयान मायक्रो युनिट्साचेर फोकस जावपाक जाय अशें रादर दॅन बीग कंपनीज. कारण बीग कंपनीज तूं हाडले आमचो जागो वॉटर सगळें जे आमचो गोवा इज अ व्हेरी स्मॉल स्टेट. आमी ताका मेट्रो सिटी करपाक शकना. जी आयज बॉम्बेची, दिल्लीची, चेन्नईची, बेंगलोरची जशी उदकाक लागून झगडी चालू आसा तशीच झगडी आयज गोंयान जातली. गोवा इज अ ट्युरिझम स्टेट. सो कितें जर डेव्हलपमेंट आसा ते ट्युरिझम सेक्टराचेर जावपाक जाय. आयज फाल्यां जर फॅक्टरीज येयले, कोळसो येयलो जाल्यार ट्युरिझम इंडस्ट्रीचे 60 लाख टुरिस्ट गोंयान येता म्हणटा. सीएम स्वताच्या तोंडान सांगता ते 60 लाख कोळसो खावपाक येवचे ना. हांगा तुजे इंडस्ट्रीचे पोल्युशन खावपाक येवचे ना. हांगा तुजे मरिनाचे बोटी पळोवपाक येवचे ना. आयज ते मरिना जर हाडटा तुमी, जर आमी कालूच मरिना आमी नावशी विलेजान गेले, लोकांकडे इंटरॅक्ट करताले. आयज थंय ते म्हणटा आमी सगळे लोक नुस्त्याचेर जगता. ते नुस्त्याचेर जगता. फाल्यां तर बोटी थंय येयले आनी थंय सगळे ते सेटिंग पार्क आयात, हे ग्रँड आयात की हॉटेलां आहा पळय, सगळ्यांचे ते सेटिंग जावन खंय तरी एक पॉलिटिकल ते हें आसा. तितून म्हणजे एज आमी जर अशें वागोवंक जायना की आमी गोंयकार आयज जे जन्माक आसा ते लास्ट जनरेशन म्हणून. आयज तशें चल्लां. आमी चिंतना आमचें. फाल्यां हे जनरेशन कितली जनरेशन येत रावतली फुडें. म्हणजे आमी गोंय नश्ट करून खंय तरी भायर वचपाचें. आयज लोकांक चेन्नय रावपाक जायना, दिल्ली लोक रावपाक आयज मूव जायत आसा. ते आयज खंय तरी गोंयान आतां दुसऱ्या सायडीक वयता. आयज गोंयची परिस्थिती जर तशीच जाली डेव्हलपमेंटाच्या नांवान, ते डेव्हलपमेंट न्हूच. कारण ते सगळे इकॉलॉजी आमचे एनवायरमेंट डिस्ट्रॉय करून इट्स अ शॉर्ट टर्म गोल. पयशे कर, मूव आउट. एमएलए येता 5 वर्सांक पयशे करता गेलो, चडांत 10 वर्सां रावता, 15 वर्सां रावता गेलो. पूण फुडली जी पिढयो जातले तांकां लागून कोण कांयच चिंतिना. तुवें आतां कितें म्हटलें की जे मायग्रंट्स येता तांकां व्हडल्या व्हडल्या फॅक्टरींनी काम मेळटा. तुका अशें म्हणपाचें आसा की आमचे गोंयचे एलिजिबल लोक जे आसा, क्वॉलिफायड एलिजिबल लोक आहा, तांकां सायडीक करून तांकां डावलून हें जाता. 100% सर. आयज कशें जाल्लें आसा की प्रत्येक कंपनीन जर तुमी HR पळयलो नाजाल्यार मॅनेजर पळयलो टॉप, जाल्यार ते खंय तरी भायल्या कंपनीचे लोक आसा, भायल्या राज्यांतले लोक आसा. आनी ते आयज आमी जेन्ना लोकांक अपील करता की आमकां तुमी मेल करचो, आमकां मेसेज धाडचे, जाल्यार आमकां कितलेशे अशे मेल येतात, मेसेजी येता भुरग्यांचे की आमकां हॅरेसमेंट जाता, आमचें प्रमोशन जायना, आमकां शिफ्टी चेंज करपाक लायता, अशें आमची सॅलरी वाडयना. हे अशें करून तांकां गोंयकारांक खंय तरी सिस्टमॅटिकली भायर उडयतात. आनी सगळ्यात इम्पॉर्टंट म्हटल्यार सॅलरी स्ट्रक्चर. आयज जर भायल्यान मनीस येयलो जाल्यार ताका चड सॅलरी मेळटा. पूण गोंयचो इंजिनियर जर गेलो, हे वेर्नात धर, गोंयचो इंजिनियर गेलो BE करून जाल्यार 8 ते 10 हजार मेळटा. पूण जर भायल्यान येयलो ताका ते एकोमोडेशनूय दिता आनी वयल्यान सॅलरी 20-25 हजार दिता. सो हे सिस्टमॅटीक सर सगळो तुमकां जशें सांगता, आमकां ते हेफेजत दिसात पूण तशें ना. ते इट्स ऑल सिस्टमॅटीक प्लॅन. तो राजकारण्याचो एक सिस्टमॅटीक प्लॅन प्रत्येक सेक्टरान चल्लेलो आसा गोंयकाराक सोपोवपाचो. बिझनसा पासून, जॉबा पासून, सगळ्या कल्चरा पासून सगळ्याक. आतां फुडले जी वेंचणूक आसा विधानसभेची, तेका 1-2 वर्सां उरल्या. बरोबर. 2-2.5 वर्सां उरल्या. ह्या 2-2.5 वर्सां भितर आतां राजकर्त्यांक धडो शिकोवपाक तुवें कितें एक्शन प्लॅन केला? सर आमचो एक्शन प्लॅन इतलो खतरनाक आसा की हे जे राजकारणी आयज पासून लोकांक जे फटयत आसा, वर्सान वर्ष लोकांचो इमोशनल तांकां ब्लॅकमेल करून, तांकां आपली एक हुकुमशाही गाजोवन, म्हणजे तांकां मॉडर्न स्लेव्स केल्ले आसा लोकांक, ती स्लेवरी भायर काडपाक आनी ह्या राजकारण्यांक धडो शिकोवपाक आमचो इतलो खतरनाक प्लॅन आसा की हांव राजकारण्यांक सांगूंक शकता ह्या माध्यमांच्यान की तुमकां तुमची झॅम आमी घालयतले, तुमची न्हीद आमी घालयतले, तुमकां न्हीद पडची ना पळय, असो प्लॅन आमच्या कडेन रेडी आसा. हे तुमी बरोवन घेया. आनी आमची जी पोगो यात्रा सुरू जातली, एक्चुअली आमची ती आतां सुरू जावपाची आसली नोव्हेंबरान, पूण आयजूच कालूच 144 सेक्शन लागला. आमी ऑलरेडी परमिशनाक घातलेले आसा. ते जर मेळ्ळे जाल्यार ती पोगो यात्रा ह्या म्हयन्यान सुरू जातली, नाजाल्यार डिसेंबरांच्यान आमी चालू करतले. पूण जेन्ना ही पोगो यात्रा सुरू जातली तेन्ना जी जमीन आसा ह्या राजकारण्यांच्या पांया पोंदा ती हालतली 100%. तर आयज आमच्या राजमाचीत हो आसलो बाब मनोज परब, रिव्होल्युशनरी गोवनचो सुप्रिमो.